स्थानीक ज्या म्हालशेचे पोर्तुगीजाच्या पयलीं जे स्थान आशिल्लें त्या हातूंत आमी भाविल्ल्यात आनी म्हाका खूब आनंद जाता कारण पोर्तुगीजांनी हांगा जरी हें सगळें उद्ध्वस्त केलें आनी ते नंतर तिचें स्थलांतर जालें तरी राष्ट्रीय संघ यांनी पुढाकार घेवन हें स्थान परत निर्माण करपा खातीर तयारी केली आनी जेन्ना ही तयारी 2002 चालू जाली आनी ताचे पयलीं तेन्ना आर्कोलॉजी आनी आर्कायव्ज डिपार्टमेंट म्हजे अंडर आशिल्लो मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आशिल्ले आनी म्हाका खूब आनंद जाता त्या वेळार आमी जवळ जवळ 1,25,000 स्क्वेअर मिटर जमीन ह्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आस्थापनाक दिवपा खातीर तजवीज केली. कालांतरान जे पयशे भरपाक जाय आशिल्ले 19 लाख रुपया त्या मनोहराच्या हातूंतल्यान मुखार व्हेले आनी एज ए फायनान्स मिनिस्टर मनोहर बाईन त्या वेळार ते काम करून दिलें आनी जे एक्विजिशन एमावंट सुरवातीचो जो 19 लाख रुपया आमकां भरपाक जाय आशिल्लो तो आमी भरलो. आमकां जवळ जवळ त्या वेळार हांगा 74,000 स्क्वेअर मिटर जमीन मेळ्ळी आनी आज हांगा पळयले नंतर हें जें नंदनवन तुमकां दिसता पळय तेजी सुरवात हांव स्वता मनोहर पर्रीकर आनी त्या नंतर जे चीफ मिनिस्टर जाले प्रतापसिंग रावजी राणे आशिल्ले आनी ह्या खातीर सदांच आमचे कडेन येवपी म्हणजे एक सादले आर्किटेक्ट त्या नंतर जे सराफ म्हणून जे कमिटीज आसात ते आनी तांचे बरोबर एक संदीप टेंगसे रघुवीर देसाय अशे काही जे लोक आशिल्ले आनी ह्यातूंत काम करताले ते आमचे कडेन येताले. तांणी हे सगळे सोपस्कार पूर्ण जावपा खातीर खूब प्रयत्न केले आनी जेन्ना ही तळी निवळ करपाची जाली तेन्ना कोण कोण आडकाठी हाडटाले तेन्ना स्वता हांव हांगा येवन ही तळी तांकां निवळ करपाक परमिशन दिलें आनी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंटांतल्यान ही जी सगळो आस्थापनाचें कामकाज आशिल्लें तें तांकां करपाक प्रवृत्त केलें. आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाचे परत एकदां मंत्री आज हांगा आयिल्ले आसा म्हालशेचें दर्शन घेवन काही जे हांगा प्रस्थापीत कामां आसा म्हणजे हो परिसर सुंदर कसो दवरप आनी अति सुंदर कसो करप ह्या खातीर ते सगळे आज मिटींग घेता आनी चुकून हांवूय आज आमच्या एक संबंदीत घरांतलें लग्न हांगा आशिल्ल्या कारणान हांवूय हांगा पावलो. म्हाका मन आनंदीत जालो. सुंदर असो हो प्रकल्प आसा आनी ताका खरें योगदान दिलां ते काही जे सुरवातीक जे मेन आशिल्ले तांणी आनी त्याच बरोबर आर्किटेक्ट कमलाकांत सादले आनी ताजे जे सुपुत्र आसा तांणी दिल्या तांचें अभिनंदन करता आनी देवी म्हालशे कडेन मागता की तुमकां आमकां सगळ्यांक नाहीतर ते नव्या वर्साच्यो शुभेदी दिता आसतना तिचे कडेन मागता की तुमकां आमकां सगळ्यांक शक्ती दी, बरें आरोग्य दी, आयुष्य दी आनी त्याच बरोबर बरे विचार दी जेणे करून आमचे गोंयकारांचे सगळे भले जाता.